कला राखण मंडळान मडगांव रवींद्र भवनात सुपारी आंदोलन आयोजित केले। रवींद्र भवन मडगांवात जी दुरुस्ती चल्ल्या त्या उपरांत ह्या रवींद्र भवनाची स्थिती कला अकादमी सारखी जावची न्हय म्हण ह्या वेळार कला राखण मंडळान हुस्को उक्तायला। अर्डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। तुमचे कडेन कितलीशाच फावट आयल्यात आनी सांगलां की आमी हे करतात, आमी ते करतात हांगा रवींद्र भवना भितर जे रवींद्र भवनाच्या चेअरमॅनान सांगलां। आज आमी जेन्ना गेले तेन्ना त्यांनी प्रत्येक गजाल काढली आणि परत ताणेय बी चीफ मिनिस्टराच्या कोर्टाक उडयला आणि सगळ्यो गजाली PWD करता म्हणून सांगल्या। आता हाजी जाप आमी चीफ मिनिस्टरा कडल्यान मागतात। ही कला अकादमीच्या बाबतीत जाला, ही सगळी कितें गोंधळ जाला त्या सगळ्या गोंधळाक PWD आनी एज अ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर जबाबदार आसा हे तेन्ना सांगिल्लें। आज हांगा जो कितें गोंधळ जाला तो तुमी सगळ्यांनी पळयला, कसलो तरेचो सगळो गोंधळ चल्ला तोय बी पळयला। तो सगळ्यो गोंधळाक ह्यो सगळ्यो गजाली PWD जबाबदार आसा अशें म्हणून सांगून हांगच्याय चेअरमॅनान सगळें काडलां। आनी 17 वर्सां जालीं जाल्यार अजून हँडओवर जाली ना म्हणून आनी तेजो फूल ताबो PWD कडेन आसा। ही खरी म्हणल्यार अजापाची गजाल। आनी गोंयांत अशे कशे प्रकार घडटात म्हणजे अनऑथरायजेडली हांगासर एखादी बॉडी इतली वर्सां 17 वर्सां काम करता काय म्हणजे ह्यान पयलींच्यो सगळ्यो ज्यो बॉडीज आसा पळय त्यो काम करताल्यो काय कितें असो एक मुद्दो हांगा उपस्थित जाला। पयलीं म्हणल्यार हाजे प्रमाणे हॉल बंद दवरपाचें कितें करपाचें काम तें करपाक आशिल्लें तें तांणी केलें, तें ताबडतोब केलें। मुखाल्लें काम आतां बेगीन जायना। मुखाल्लें काम कितें तर आतां हे सबमिशन हो रिपोर्ट डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चराक वचपाक जाय, पॅरंट जी डिपार्टमेंट आसा ते मागीर PWDक बरयतले की बाबा हे रिपेर करप। ते बरयल्लेशें दिसता म्हाका, कित्याक इन्स्पेक्शन परतें जालां थंय। आतां ते एस्टिमेट्स तयार जातात, केन्ना त्यो एस्टिमेट तयार जातल्यो, केन्ना ते टेंडर जातलें, टेंडर जातकीर जो पयसो आसा तो डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चरान बूक एंट्री करून ते ट्रान्सफर करप आसता PWD एक जातकीर। अनफॉर्च्युनेटली चेअरमॅना हाजे बद्दल कांय खबर नाशिल्लें, वीच इज अ अमेझींग थिंग which talks about the administration of this institution. ताणी पयलीं जाहीर केलें ऑडिटोरियम बंद करता आसतना की इफी खातीर आमी हे बंद करतात, इफी खातीर कितें तरी मॉडिफिकेशन करतात। पूण आज तो उलयतना ही वॉज कंप्लिटली कन्फ्यूज। ही हिमसेल्फ डजंट नो की वेदर इट इज फॉर इफी ऑर इट इज फॉर समथींग एल्स। ताका एक्झॅक्ट वर्क कितें तो खबर ना। दुसरें म्हणजे रवींद्र भवनाच्या एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन अजून पर्यंत कन्सल्टंट अपॉयंट करूं ना, खंयचोच एडवायझर अपॉयंट करूं ना आनी ते फक्त बोट दाखयतात ते PWD। तिसरें आमी तांकां विचारलें जी हांगा जो स्टेट कल्चरल पॉलिसी आसा त्या स्टेट कल्चरल पॉलिसीन कितें म्हणा की रवींद्र भवना ही परफॉर्मिंग आर्टाचे रेग्युलर क्लासीस घेवपाक जाय म्हणून ताणें। रवींद्र भवनान आज पर्यंत भरतनाट्यम, कथक, म्युझिक, डान्स, थिएटर हाज्यो क्लासीस ना। ताजेर आमी ताका विचारलें तो सांगता ना मडगांवां इतली इन्स्टिट्यूशन आसा, 2000 भुरगीं शिकतात। 2000 भुरगीं शिकतात ही प्रायवेट इन्स्टिट्यूशनाचे एक्झॉर्बिटंट फी भरून ताजो पुलको हांकां येवपाची गरज ना। फाल्यां तुमी म्हणटले की प्रायवेट हॉस्पिटल आसा म्हणून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बंद करया, GMC बंद करया, अशें जावपाक शकना। हांव फक्त माफी मागपाचो आशिल्लो गोंयकाराची आनी मडगांवकाराची खास करून की म्हाका तें पातकशें 2 वर्सां 3 म्हयने कितें आमी हांगा आशिल्ले आमचें कावन्सील ते इल्लिगल आशिल्लें आनी आमी इल्लिगल तरेन काम केलां हाजें म्हाका खूब दुख्ख जाता। आनी ताका लागून हांव सगळ्यांक तुमकां सांगता की हांव माफी मागता। हांवें म्हज्या आयुश्यांत केन्नाय प्रयत्न केलो ना कांय इल्लिगल करपाचें, पूण आतां म्हाका कळ्ळें की जो 2 वर्सां कितें म्हयने काळ आमचो आशिल्लो तो इल्लिगल आशिल्लो। सो आय एम व्हेरी सॉरी। राहिलो दुसऱ्या खातीर अरे तरेतरेचे लोक आसात। लोकांक थोड्यांक नाटकां जाय, थोड्यांक तियात्र जाय, थोड्यांक म्युजिकल प्रोग्राम जाय, थोड्याक आनी कितें प्रोग्राम जाय, थोड्याक फिल्मां जाय। सो अशे वेगवेगळे तरेचे लोक आसात, तांचे सगळ्यांचे धरून हांगा रवींद्र भवन जालां न्ही। आज लोक हांगा येवपाक लागले कितें ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांगा पळोवपाक मेळटा आनी करपाक मेळटा म्हणून लोक येतात न्ही। सो ती गोश्टी आमी जो पर्यंत हांव आसा हांगा एज अ चेअरमॅन एंड एज एन आर्टिस्ट आय एम कन्सर्न अबाउट ऑल द आर्टिस्ट फ्रॉम गोवा। हे बरोवन घेवचें। हांव रातचो वचून म्हाका जर आर्टिस्टान फोन करत जाल्यार आय एम आन्सरेबल टू तें। कितें एज एन आर्टिस्ट म्हणून चेअरमॅन जालोच कितें की तांची काळजी आमकांच आसा, तुमकांच आसा म्हणून येवन बोवाळ करून ते दाखोवपाची गरज ना। ती सुपारी दाखोवन दिवपाची गरज ना। हो सुपारी म्हाका कितें दितलो हे कला राखण मंडळ? हे कला राखण मंडळाचे लोक जन्म येवचे पयलीं वचून हांव कलेक्टर आसा। केन्ना सुपारी घेता काम करपाक जाय। तेच सांगलें तुवें? हय, हांव मना पासून करीत आसा।